साखळी विकास मंच पॅनलाचो जाहीरनामो आतांच प्रसिद्ध केल्लो आसा आणि ह्या जाहीरनाम्याच्या नुसार आमी लोकांक सगळ्यांक आव्हान करता की आमी 24 गोष्टी लोकांक सांगलेल्यो आसा आणि ज्यो गोष्टी सांगल्या त्यो साखळी शहर एक नंबरचें शहर गोंयांत करपा खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो। धाकट्या शहराच्या मदीं साखळी शहर हे एक नंबराचें शहर आसतलें। मेजर मोठ्या प्रमाणात मास्टर प्लॅनिंग जे आसा ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें। आमी म्हणटा तसो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वित करपाचो, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वित करपाचो आणि रखडलेले वेगवेगळी कामां जी आसा साखळींतल्या एखादो किल्लो आसा तेजें सुशोभीकरण करपाचें। अशी विविध कामां आमच्या 13 वार्डांनी जी आमकां करपाक जाय आनी एकदां जशें आमी मास्टर प्लॅनिंगचें इम्प्लिमेंटेशन केलें म्हाका दिसता 13 वार्डांनी खंयचेंच काम जें आसा हें आमचें उरचें ना। टुगेदर फॉर साखळी ह्या पॅनलाचे आयज आमी जाहीरनामो डिक्लेअर करता। हे जाहीरनाम्यान आमी येता त्या काळान कसली कसली कामां करतले, कसले कसले उपक्रम राबयतले, डेव्हलपमेंट करतले हे आमी जाहीर केल्लें आसा। हे जे मॅनिफेस्टो आसा तो 2050 पर्यंत फुडले चिंतून आमी हे डेव्हलपमेंट करता आनी करत रावतले। पॉप्युलेशन सेन्सस प्रमाणे आमचे प्रभाग 11 आसूंक जाय आनी तो सगळ्यांक दिशाभूल करता, आमदार दिशाभूल करता की साखळी म्युनिसिपालिटी बी क्लास जाला म्हणून। बी क्लास जाला जाल्यार तेजें नोटिफिकेशन BJP ऑफिसानूच तेजें आसा काय म्युनिसिपालिटी साखळी म्युनिसिपालिटीक धाडपाक जाय आसा जाल्यार लोकांक प्रूफ दाखय की बी क्लास म्युनिसिपालिटी जाला। गव्हर्मेंटान आमकां कोर्टान सांगलेलें आसा, एजीन सांगलेलें आसा की इट इज अंडर कन्सिडरेशन। आजून बी क्लास जावंक ना, हे लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करपाची गरज ना। बी क्लास जाल्यार आमकांय फायदो जातलो, आमी ताका वेलकम करता।